Hello guys, good morning. कशे आहे तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आणि होच पीटर गुड मॉर्निंग बोल रे. आज दाखवता गुड आफ्टरनून आणि होच आणि पियसन दाखवता ना होच पियसन तो टीव्ही बरे बसवला पूजा करपा. आयज हांवें ब्रेकफास्टा शोरमा केलें, चिकन शोरमा. ओके सगळे सर प्रॉपर पीठ लाटून लायक पिठा ब्रेड बी केलें. रेसिपी केला नेक्स्ट टाइम केन्ना मागीर शेअर करता. ओके आनी दाखयता सॉसीस बी केले आनी ते सॅलड आनी सो च्या बी पिताय आनी आतां पितान मागीर मेळोक तुमकां चोयता वयताय ते कसले प्लॅन आहा ते. ओके अरे चलो then I'll see you all later. अरे तू च्या बी पिली आणि मातशी भायर सरताय. मातशे भावागे थिंग वयताय. जाय दीस जाल न्हू वचोंक ना बेबी चोवपा जाय आनी थिंगली खबर घेवन येताय. ओके शूट करून बेळचा कोतले नाजाल्यार मागीर मेळत तुमकां सांगताय. उडी काड रे बाबा तकले वयली त्या गायल ती आती होळी. अशी आता रे बस तेच शेत ना बट हे शोके आलो मग तेच भितरले वयता आम कितें नाय तरी आमकां लागया मग तू 5 मिनिट हां तेका लागून एसो देवन चलून वचपा आमी हिंग देव अम्मा वयताय चलून आनी मागीर तूं तेच यो. Say hi. Hi, everything. So येयली वचोन आनी हांवें कांय केलें ना शूट. मागीर कांसार जाल म्हळ्यार मातशें न्हिदोली आनी थोडेशे बेश्टे बायेचे क्लिपींग काडले आनी आज जालें सांजची म्हळ्यार झरोकडो काडूंक जाता आनी पिठो म्हणून लावलो बटाट वड करुया. सो हांवें म्हळ्यार रेसिपी शेअर करता तुमकां. आमची भाशा ओके सारकें बॉम्बे पाव भाजी न्हू ते. ओके आय मीन बॉम्बे वडा पाव न्हू नॉर्मल आमकां कोताय तेशे भाशेन. ओके सो आम कितें कोताय ते हांव शेअर करता तुमचे कडेन. ओके सो किचनात तो रेडी करता तें जालें म्हणटरी मागीर एक पार्टी मागीर दाखयता तुमकां सगळें कितें कितें. ओके सो पिठरान न्हू हेचो पयलें पटेटो मॅश करून मातशें दवरलो आहा. ओके मातशें कायलीचें तें हें केलोलें सो हें मॅश करून रेडी करून दवरलो आहा. ओके दुसरें दाखयता तुमकां मातसा गार्लीक पावडर एस कोत्ताय न्हू सो तो रेडी करता. सो हितून हांवें 3 टेबल स्पून हांवें बेसन हें घेयलां पीठ घेयलां इल्लेशें उदक घाता हांव तेका बॅटर एस करपा तो. ओके हें सॉल्ट एड कोता हेंचो. ओके पयलीं आमी तें विस्क करून घेवया मागीर जाय जाल्यार उदक एड करुया. ओके सो हांवें टोटल 1/4 कप शें घायलां. ओके हें मिक्स करून घेया तेजे सारके लम्स बी आहाय ते काडया. ओके सो असो तो बॅटर रेडी आहा आनी हिंगा हांवें न्हू 10 शे क्लोव्स घेयले. ओके ते मागीर भाजपा जाय. ओके सो पयलीं आमी हें भाजया आनी अशें को बुंदी भाशेन करुया तेला आनी ते काडया मागीर ते मिक्सरान घालून वांटपा जाता दाखयता तुमकां. ओके सो तेल तापोल जाल्यार चोयता एक सेकेंड मातशें तापो जाय तापलो ना अजून. ओके
सो हेचे तापोले सो बुंदी जाता जाल्यार बुंदी करूं जाता कित्याक एनिवेज ते मिक्सरान घालपा न्हू नाल्यार अशें करून धाकटें हें करून गायलें जाता ओके सो अशें करून घालया आनी बरें भाजून घेवया ते सो ते भाजपासून अशें करून टर्न करीत रावपाचें ओके मातशें ब्रावन जाले उपरांत मागीर काडपाचें नॉर्मल आम बोज बी कितको फ्राय करता तेशें करून ओके कित्याक ते मागीर मिक्सरान घालून तें बारीक पीठ करपाचो सो हेचें जालें आनी ते काण घेता आनी उलो आहा न्हू तें अशें को बेटर फ्राय करून घेता ओके हेचो अशें करून काडून घेता सो आतां ते जालें बेटर तो फ्राय केलो हेचो आतां आनी आतां आमी गार्लीक घाले ओके मातशें फ्राय करून घेवया तेका सो हेचो जाली भाजून आतां ती काडया ओके आतां हे सगलें न्हू हितून ट्रान्सफर करया ओके जारां आतां हितून आमी 2 टीस्पून रेड चिली पावडर एड करया ओके आनी सॉल्ट घातली आमगे लायक तुमगे टेस्टा प्रमाणे ओके तुमी क्वॉन्टिटी कितू घेल ते भाशेन आनी आतां ग्रायंड करून पेस्ट करया लायक पावडर आसता तो दाखय तुमी केल म्हणटा सामके वचो पावडर रेडी आहा ओके सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस दुसरे आतां पटेटो भाजपा भाजी करपा स्टार्ट करया प्रोसेस सो हिंग काल दवरया आनी हाफ टीस्पूनशी मस्टर्ड सीड्स आनी थोडीशी करी लिव्स घायले ओके आतां हिंगा जिंजर गार्लीक आनी चिली घालता सो हांवें 2 चिलीज घेयले 2 गार्लीक घेयला आनी कोटे इंचें जिंजर घेयला बारीक चॉप केला ओके सो आतां ऑनियन घायला ओके हांवें 2 बारीक चॉप केला सो आतां बरें मिक्स करून घेतला ओके बरो जाय न्ही तो सो जीर उडोवपा इसरोले आमी ओके सो 1/4 स्पूनच्यान जीर घायला क्युमीन सो आमगे ऑनियन जाला आनी आतां आमी टोमॅटो एड करतले ओके सो 2 टोमॅटो घेयले धाकटी बारीक अशें चॉप केले 1/4 टीस्पून गरम मसाला घायला 1/4 टीस्पून रेड चिली पावडर 1/4 टीस्पून टर्मरीक पावडर असे आता बरो मिक्स करून घ्या तो सगळे ओके न्हू आतां तो पटेटो दाखयला न्हू तो एड केला आता ओके उगडासून नाशिल्लो करपाक तो घालून बरो मिक्स करपाचो आमगे मिक्सर जालो रेडी पटेटोचो सो तो मातसो आतां न्हिवपा दवरया सो न्हिवत म्हळ्यार न्हू इल्लीशी चटणी करूया ग्रीन सो हिंग न्हू हांवें हाफ कपशे कोरिएंडर घेयला हाफ कप हांवें कोकोनट घेयला हाफ हांवें ऑनियन घेयला 2 गार्लीक हाफ इंच जिंजर शुगर 1 टीस्पून सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट आनी टेम्परिनाचो इलो हांव हिंग घातले सगळे ओके कितू ते ओके सो आतां ग्रायंड करून एज पेस्ट करून घेवया इल्लीशी न्हू कोरिएंडर घालाय मागीर तितून ओके बेस्ट वयल्यान रेडी हें करपाक सो मागीर जाली ती रेडी चटणी रेडी आहा आनी तितून बटर घायला आनी मातशें शिजोवन दवरल्या ओके हेचो मिक्स केलो चोयर पटेटोचो तो रेडी आहा आनी पिठाचो अशें करून धाकटे अशें करून लाडू कोत्ता तुमकां जाय जाल्यार ऑर्डर कोराय डिपेंड अपॉन तुमगे लायक तुमकां कितको जाय ते खावपाक आमकां अशें करून धाकटे लायक सो वयर तांकां सांगिल्लें रे तूं कोत म्हणून ओके सो हेचो तो आतां अशें करून दवरता सो हें सगळें रेडी कोता आनी मागीर दाखयता सो ते हांवें गार्लिका तें करपा हांवें बेटर बॉल घेयलो न्हू सेम घेयला हांवें बॉल ओके आनी तितून हांवें 1 कप उदक घायला आतां एज आतां पयलें बेटर रेडी करुया आतां ओके सो 1/4 टीस्पून हाफ टीस्पून घातले सो हाफ टीस्पून असो बेकिंग सोडा घायला ओके सोडा पावडर आनी सॉल्ट घालपाचें एज पर युअर टेस्ट ओके सो बरें पयलीं मिक्स करुया तें सो हितून आतां बेसन हें घाताय पीठ चोयता कितू वयता तें लायक तुमकां थिकनस दाखयता मागीर कितको आसो जाय ती ओके सो सद्या 1 कप अशें घायलां ओके सो पयलीं चोयताय आनी मागीर जाय जाल्यार एड कोताय सो हेचो जाल्यो अशें करून आसो जाय थिकनस ओके मातशें दाटो आसो जाय थीक आसो जाय ओके सो 1 कप उदक 1 कप मैदा ओके सॉरी नॉट मैदा बेसन ओके सॉरी आनी हेचो रेडी जालें आमगे सगलें तेल तापलें हांवें आतां आमी तें घालया पटेटो तें घायला आनी तितून बेटरान डीप केलां ओके आनी हेचो घायला अशें करून डीप करपाचें ओके सो आतां सगलें घालून घेता
सोच ब्रेड गेला मी आमब्रावन गेला तुमकां कसलो घेवपा आता सो ही चटणी लाया पयली ही आमगे स्टायला आम कोता एशें आनी केचप घाले एक बटाट वडा घेया इसको प्रेस करें आणि आता गार्लिक पावडर केलेलो तो घाल तुमकां जाय जाल्यार चिली पासून लायक फ्राय डीप फ्राय करून घालूं जाता ते बाबा बी लागून आनी ते हें रेडी आहा जालेंच हायन बी आनी आमी बसलोलींच च्या पिताले एक्चुली हायन जालें आमगेलें सो केस लागोल ते सांगा ओके वडा पाव बटाट कितें म्हणटा रे potato vada pav okay आणि थोडीशी shout outs आहे ती घेता okay so Fernandez family Carmina Menezes Hilda Fernandez Rosina Mascarenas Annalie Babical Immaculate Fernandez Charlotte DNJ Vlogs Nivedita Osman Coelho Irina Ricardo Goan couple and Goan vlogger in Dubai and K2N family. Thank you so much for your love and support and अशें support करीत रावय ओके आणि जे कोणाय सबस्क्राइब केलं तांकांय थँक्यू आणि कोण पयले सबस्क्राइब केलो तांकांय थँक्यू ओके आणि केश तुम मुगाची रेसिपी कशी लागली ती तुम म्हाका लायक कराय शेअर कराय आणि कमेंट करून सांगाय आणि सबस्क्राइब करपा विसरू नाका टिल देन यू टेक केअर एंड आय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय मुठ रे बाय मुठ रे चलो देन बाय